शांत आणि ल्हानवी काळजाच्या जेजूक आमचे कोस्ट भेटोवया. ह्या विशयाचेर आदारून ल्हानसो नियाळ. एक बापूय आनी ताचो पूत आपल्याच घरा मुखार आसलेल्या भाटांत वेतात आनी भाटांत गेले उपरांत ते पळयतात म्हज्या हातान एक फातर आसा. असले जायते व्हड फातर त्या भाटांत आसले आनी बापूय चिंता जरी तर असले व्हड फातर ह्या भाटांत आसात ते आमी काडले जाल्यार ते सुवातेर कसलेंय फळ दितलें रूख आमी रोवंक जाता. हाका लागून हो बापूय आपल्या पुताक सांगता, पुता हे भाटांत आसात ते व्हड फातर आमी काडया. पूत खंय रोखडोच राजी जाता. ल्हान भुरगो खरो 13 वर्सांचो पूण बापायच्या उतराक रोखडोच कान दिता आनी वचून फातर काडूंक लागता. घरा लागसावन कुदो खोरें जावं पिकास घेवन येता आनी 13 वर्सांचो भुरगो आमी जाणाव कशे भाशेन फातर काडूंक लागतलो पळय तो. बापूय पळयता, पुताचेर नदर मारता. पूत हो फातर काडूंक व्हडलो कोश्टवता आनी असले कोश्ट ताचे पळयोवन बापूय आपल्या पुताक सांगता, पुता सोर भोंवतणी कोण आसात तांकां तुवें विचारलां वो तांचो तुवें आदार मागला. तेन्ना पुताक उगडास येता. आपलो बापूय आपणाक पळयतालो, आपूण कोश्टवतालो हो फातर काडूंक पूण आपणेन ह्या बापायचो आदार मागूंक ना. तेन्ना पूत म्हणटा, धाडा हो फातर काडूंक म्हाका आदार दी. तेन्ना दोगूय पूत आनी बापूय दोगूय मेळून हो व्हडलो फातर भाटांत आसलेलो काडटात.